GMC डिसइन्फेक्ट कशें करपाचें आयज आमी डिसिजन घेतलेलें आसा की एकूच रिलेटीव पेशंट बरोबर एकूच रिलेटीव आमी भितर सोडटले जे कितें अर्जंट केसीस ना ते पोस्टपोन करपाचो आमचो प्रयत्न जे खंय कारण हे आमचो एक मेन हब म्हणजे ते गोवा मेडिकल कॉलेज आनी म्हणून पयर हांवें विनंती केली लोकांक की शिगमो हे सगळे गोश्टी फुडल्या वर्सा बी आमी पळोवंक शकता पूण हे फुडले 3, 4, 5, 6 म्हयने आमकां कोणूच सांगूं शकना की हे 2 म्हयने उरतले काय 6 म्हयने काय वर्सभर आमी हो एक्ट 1 वर्सा खातीर इनवोक केल्लो आसा कदाचित सगळे गोश्टी जे स्टेबिलायज जाल्यात ते आमी पर एपिडेमिकाक आमी हे करूं शकता पिरियड कमी करूं शकता काही डॉक्टर काही प्रायवेट हॉस्पिटल म्हणटा आमचो वॉर्ड कित्याक हांगा आमचो आनी तुमचो ना एकदा इनवोक जालो 1897 एक्ट आमी खंयचेय हॉस्पिटल टेक ओवर करूं शकता आनी तेजो वापर आमी करूं शकता आयज हे सगळे गोश्टी मार्गार लावंक जाय पयलीं आमी उलोवन ते करूं शकता पूण तांकां फाल्यां परवा इन्स्पेक्शनाक धाडपाचें केल्यार मणिपाल हॉस्पिटल हेल्थवे विक्टर अपोलो सगळ्यांनी आमकां मिनिमम 10 ते 15 बेड्स दिवपाची गरज आहा क्वॉरंटायन करपाक मनशाक आनी आयसोलेशन करपाक आमी डेडिकेटेड 108 चे एम्ब्युलन्सीस 4-5 एम्ब्युलन्सीस दवरल्या फक्त ह्या तरेचे सिम्पटोमॅटीक पेशंट्स तांकां शिफ्ट करपाक म्हणजे हे क्रॉस हे जावचे ना आनी तांकां आनी दुसऱ्या पेशंटाक त्रास जावचो ना प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट डॉक्टर्स एकूच लायन ऑफ एक्शन घेतले म्हणजे ते वेगळे घेतले आमी वेगळे ना दॅट प्रोटोकॉल ऑल्सो वील बी फायनलायज्ड बाय युनिफॉर्म अँड दॅट वील बी अप्रूव्ड बाय द गव्हर्मेंट सो हांव जर मातसो अग्रेसीव रावल्यार म्हाका माफ करचें पूण हे जे कोण क्लब्स बी जेन्ना आमी डायरेक्टीव दितात देखून तेंचे सगळे लायसन्सीस रद्द केले वयतले आनी ह्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन ती ऑथॉरिटी आहा हे जे मास क्लब्स आनी हो वेळ न्हू क्लबिंग थोडे दीस बंद करूं शकता बाकी सगळे गोश्टी बंद करूं शकता इतल्याच खातीर की जीवन हे सगळ्यात म्हत्वाचें आनी आमकां भुरग्यांची बी काळजी आहा हांवें बी फेसबुकार पळयलां की जायते लोक इवन आफ्टर हे सरकारान निर्णय घेतले उपरांत मुख्यमंत्री निर्णय घेतले उपरांत आमी निर्णय घेतले उपरांत आमचे डिपार्टमेंटान निर्णय घेतले उपरांत तरी बी तेंचे एडवर्टायजमेंट्स फूल फ्लेज चालू आहा आनी म्हणूनच आमकां अग्रेसीव रावन निर्णय घेवचे पडटले गोंयचे जनतेच्या हितान